वेंचणूक लागीं पावल्या, टॅक्सीवाल्यांनी फोटोवन घेवचे न्हय. टॅक्सीवाल्यांचो प्रश्न सरकार सोडयता म्हणटा तर सारकें कितें तें करून घेयात म्हण आमदार रेजिनाल्डाची टॅक्सीवाल्यांक शिटकावणी. RDX गोवा खातीर पर्वरेच्यान गौतम शिरोडकार. टॅक्सी इश्यूचेर एटलिस्ट वन मिनिस्टर वन MLA डिस्टस नाल्यार तो टॅक्सी इश्यू त्या जाणां आमी सात धारयेर दोन गेल्ले आनी गव्हर्मेंटाक एश्युरन्स दिलोलें. गव्हर्मेंटान चीफ मिनिस्टरान प्रमोद सावंतान एश्युरन्स दिलोलें की डेजिग्नेटेड एरियाज करतलो त्या एरियान गोवा मायल्स करून दिवपा ना म्हणून. एट दॅट टायम दीस वॉज द सोल्युशन दॅट वॉज आस्क्ड. दे बॅकट्रॅक्ट, बोथ ऑफ देम बॅकट्रॅक्ट. मायकल बॅकट्रॅक्ट एज वेल एज चीफ मिनिस्टर बॅकट्रॅक्ट. आनी आतां खंय सोल्युशन काडप आसता तें मगे शिटकावणी तांकां टॅक्सीवाल्यांक. डोंट गेट फूल्ड. एलेसां बोगले पावलो आहा. एलेसां बानगोड्यान तुमी हें जायना काय, गुलाम जायना काय. कितकोत तें सारकें करून घे. आनी चीफ मिनिस्टराक आनी मायकलाक बोथून शिटकावणी. Put them in proper perspective. Don't leave them on the road. For the last 10 years, you all are using them and leaving them on the road. So be very careful in election year. Election has सगळे तुगे promises ready जाताय. But effective solution is important. Effective solution which will be one in the interest of public as well as interest of the taxi as well as the interest of the tourism. हे करपाक you require a strong leadership as far as the issue is concerned. त्यांचो टॅक्सीचो हे चालू असताना ते उबेर मोटो म्हणून एक त्यांचे पायलटां खातीर त्यांचो असोच एग्रिगेटर आता येता चालू जाला अशें. आनी 2-3 एग्रिगेटर चालू जाले. सो तेंचे 3 एग्रिगेटर जाला आसतना चीफ मिनिस्टर आनी मायकल लोबो तेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करता म्हणटाय. एक सायडीन पायलटाचो, एक सायडीन टॅक्सीवाल्यांचो हे पासून उबर आनी स्टार्ट जाला आनी ते कितको सॉल्व करताय म्हूण म्हाका कळना. ताका लागून सांगता बी केअरफूल. मागीर टॅक्सी भावांक शिटकावणी फ्रॉम हियर. लिसन इफ यू आर लिसनींग फ्रॉम वेर एवर यू आर. तुमी हूंय आहाय थिंगसा आयकाय. बळी जायना काय. सारकें करून घे. आमी आहाय तुमच्या बरोबर. त्यांचं 1 पॉइंट डिमांड स्क्रॅप द गोवा माइल्स म्हणतात ते. That was their demand right from the beginning. That was their demand before Goa Mile started. That was not their new demand. That is their oldest demand which they said. आनी आमी सांगलो ताका इवन गोवा मायल स्क्रॅप करे आनी हेंक पर्सपेक्टीव घाले. हेंक तें कितें मिटर जावं कितें करपा आहा तें ताका उलय करया म्हूण हें आमी पयलीं सांगलें. वी वील स्टँड बाय द टॅक्सी फेलोज. वी वील स्टँड विथ द टॅक्सी भावां बरोबर आमचेल्या. आनी आमगे टॅक्सी भाव देर आर मोर गोवन्स देर. मुगे कॉन्स्टिट्युन्सी उणी आहाय. मुगे कॉन्स्टिट्युन्सी म्हाका लोकांनी दिवंक आय एम ग्रेटफूल. मुगे लोकांनी म्हाका निवडून हाडला. बट मुगे कॉन्स्टिट्युन्सी थोड्यान म्हाका क्रिटिसायज केलो तूं कित्याक पडटा म्हूण तितून. आमी फकत पडटाय एक ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंडाचेर आनी म्हाका जाय तो इशू सेटल जालो. सर मिटर कित्याक बसयना? इफ दे आर विथ अस वी कॅन सिट डावन एंड डू इट. मीटर बसोवप आनी कितें बसोवप इट इज द गव्हर्मेंट. दॅट्स वाय आय सेड स्ट्रॉंग लिडरशीप.